आज हमें बहुत खुशी है कि आज हम अपनी नई गोवा की स्टेट कमेटी में की नई घोषणा कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी के अमित पालेकर जी आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बहुत बहुत बधाई। हमारे 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स होंगे, वेंजी विगस जी और क्रूज डिसिल्वा। आम आदमी पार्टी में हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे वाल्मीकि नायक, सुरेल तिलवे, प्रोफेसर रामाराव वाघ, सेसिल रोड्रिगेज, संदेश तेलिकर, पेट्रिशिया फर्नांडिस। हमारे 4 संगठन मंत्री और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहेंगे, राजेश कलंगुटकर, रितेश चौदमकर, जर्सन गोम्स, प्रेमानंद बाबू नानुस्कर जी। हमारे 2 जनरल सेक्रेटरी हैं, एक हमारे जो फ्रंटल्स को देखेंगे उपेंद्र गांवकर जी, और एक जो पूरा कैंपेन और कम्युनिकेशन देखेंगे फ्रांसिस कोलो। हमारी डायनामिक और फायर ब्रांड महिला विंग की अध्यक्ष रहेंगी प्रतिमा कुडिनो जी। हमारे एसटी विंग की अध्यक्षता करेंगे अनिल गांवकर जी। हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहेंगे अनूप कुटतरकर जी। माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट रहेंगे जेम्स फर्नांडिस। माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे सरफराज अंकलगी। कई जॉइंट सेक्रेटरीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल पर संगठन को लेके जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जॉइंट सेक्रेटरीज जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी रहेगी वो रहेंगे प्रशांत नायक, लिंकन बास, रोक मास्करनास, रोशनी गवास, महेश सकलकर, उदय सालकर, अभिजीत देसाई, मारियो कॉर्डेरो। 2 जॉइंट सेक्रेटरीज रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी रहेगी कोऑर्डिनेशन की, डॉक्टर विभास प्रभुदेसाई और नेली फर्नांडिस। हम एक लीगल सेल का भी गठन कर रहे हैं जो आम जनता के लीगल इश्यूज को भी टेकअप करेंगे और जो सारे लीगल मैटर्स आम आदमी पार्टी के भी होते हैं उनको टेकअप करेंगे, जिसमें एडवोकेट प्रसाद शाहपुरकर, एडवोकेट सुनील लौरान, एडवोकेट विष्णु नायक शामिल रहेंगे। आम आदमी पार्टी आज अपनी एक नई मीडिया टीम की भी घोषणा कर रही है। हमारी आम आदमी पार्टी की वैसे तो मीडिया टीम शुरू से ही बहुत एक्टिव रही है। हम राजदीप नायक जी को अपना चीफ स्पोक्स पर्सन नियुक्त कर रहे हैं। हमारी एक बड़ी स्पोक्स पर्सन्स की टीम बनाई जा रही है जिसमें महादेव नायक जी, वाल्मीकि नायक जी, सुरेल तिलवे, प्रतिमा कुडिनो, अलीना सरदाना जी, रामराव वाघ जी, सेसिल रोड्रिगेज, सिद्धेश भगत और सुचिता नार्वेकर हमारी मीडिया की इंचार्ज हैं। आज की जो तीसरी घोषणा है आम आदमी पार्टी की, हम एक कैंपेन कमेटी का गठन कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव है पंचायत के, लोकसभा के, जेडपी के, जो सारा उस कैंपेन को संभालेंगी। उसकी अध्यक्षता हमारे सीनियर लीडर महादेव नायक जी करेंगे और उसकी वाइस प्रेसिडेंट अलीना सरदाना जी होंगी। महादेव नायक जी की अध्यक्षता में बाकी जो कैंपेन कमेटी है उसकी जल्द ही घोषणा हो। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक बड़ी टीम की आज घोषणा की है। इसी के साथ हम कई सारे ऑफिस बेयरर्स और भी अनाउंस करेंगे आने वाले हफ्ते भर में। फाटल्या 5-10 वर्षांत पळयलो आसतलो तुमी आम आदमी पार्टी जरी असेंब्लीन एकही एमएलए नाशिल्लो त्या वेळार आम आदमी पार्टी एक प्रखर विरोधकाची भूमिका साकार केल्ली। वेगवेगळे विषय वेगवेगळ्या स्तरावयल्यान वेगवेगळ्या लोकांचे आम आदमी पार्टी घेत आशिल्ली आणि आज तशें आसा की आज आमचे 2 एमएलए निवडून आयल्यात। दे आर 2 डायनॅमिक एमएलएज even though they are in opposition, but तांचे जे काम आसा, the way they are working, it's very commendable. आणि आज लोकांचो आवाज असेंब्लीन पावला आम आदमीच्या रूपान आणि तो आवाज तुमकां दिसून येतले असेंब्ली सेशन when it will begin in July. We have been speaking to people. आम्ही लोकांची मतां, लोकांचे विचार, लोकांचे विषय जाणून घेतले, लोकांचे प्रॉब्लेम जाणून घेतल्या आणि ते प्रत्येक विचाराचो एक आवाज आमचे 2 एमएलए असेंब्लीन मांडटले। आणि हे करता आसतना जेन्ना संघटना म्हणून जी गोंयांत नव्या रूपान निर्माण करपाची आशिल्ली ती त्या रूपान आज ही संघटना तुमच्या समोर आयिल्ली आसा। आमी ग्राउंड ज्या परिस्थितीन आसा पार्टी त्या परिस्थितीन फुडें व्हरून वेगवेगळ्या तरान वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या वाड्यांनी वचून एक नवी संघटना, नवे व्हॉलंटियर्स, नवे रूपान आम आदमी पार्टी जी आनीक प्रखर आवाज जावन लोकांचो फुडें वतली ती तयार करपाची आज जी जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा ती हांव मान्य करता आणि विश्वास दिता लोकांक की
तुमचो आवाज खंयच बंद जावचो ना आनी तुमचो आवाज फुडें व्हरपाक आमी जबाबदार आसा, आमची जापसालदारकी आसा आनी आमी ते करत रावतले. मुद्दम आवर्जून सांगन दिसता की आम आदमी पार्टीच्या थोड्या कालावधी भितर आयज 2 आमदार गोंयच्या विधानसभेन पावले. जनतेचे प्रश्न जे आसात ते बरे पद्धतीन मांडपाचो त्यांचो प्रयत्न आसा. विधानसभेचें सेशन जावचें आसा आनी आमकां खात्री आसा की जे कितें ज्वलंत प्रश्न आसात ते आम आदमी पार्टीचे दोनूय आमदार गोंयच्या विधानसभेन आपलो आवाज काडटले. आम आदमी पार्टी कडेन आज असंख्य कार्यकर्ते आसात आनी आमी मुखार पळयतले की आम आदमी पार्टी ही मुखारल्या काळांत ह्या गोंयांत सत्तेर येवपा खातीर आमचो आटोकाट प्रयत्न आसतलो. म्हजे कडेन महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोंपयल्ली आसा. ती काम करता गोंयानूच बरे भशेन लक्ष घालपाचें आनी म्हजो अनुभव जो आसा तो अनुभव आम आदमी पार्टी खातीर आमी खर्च करपाचें एक उतर हांगा दिता. आयज आमचे लिडर जे हांगा माचयेर बशिल्ले आसा जावं तशें आमच्या न्यूली अपॉइंटेड कन्व्हेनर प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी अमित पालेकर, each and every leader of आम आदमी पार्टी, व्हॉलंटियर्स आनी वर्कर्स. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज जेन्ना अनाउन्समेंट जालें तेन्ना मॅडमीन अनाउन्स केलें दॅट आय हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी being the Mahila President of Aam Aadmi Party Goa unit, and I know it's a big responsibility given. It's a big post, but along with the big post comes huge responsibility, and I can assure the party leaders that yes, I will see that I do justice to the post given. आमी सगळे 40 जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा गोंयांत थंय पर्यंत पावतले. आमी प्रत्येक बायले कडेन पावतले, सगळे मुद्दे घेवन आमी तांचो आवाज जातले. Because it is like representing 50% of population of women of Goa, the population of Goa. And if you go to see, आयज तुमी गोंयांत तुमी पळयलां आसतलें जेन्ना इलेक्शन जाली, दुसरे पक्ष जे आसा, अदर पार्टीज, they just packed their bags and they just went back to their states. But Aam Aadmi Party is here to stay. They have stayed, they are working and they continue working. आमी हांगा आसा, आमचें जें काम आसा ते आमी कंटिन्यूस करपी. नो मॅटर वॉट, आमकां कितले पास्टान क्रिटिसायज केले, कितले केले, पूण आयज पळोवपाक गेल्यार ज्योतिका वो सिकंदर, आमचे दोग जाण जे बाब बेन्झी आनी बाब क्रूज जे जिखून आयल्या, दे वील बी डुईंग परफॉर्मिंग एट द असेंब्ली लेवल. एंड इट इज आय एश्युरन्स दॅट येस, विथ अमित पालेकर एंड द एंटायर टीम एज महिला प्रेसिडेंट, आय वील सी दॅट जस्टीस इज डन टू द पोस्ट. म्हारगाय जी आयज जाल्ली आसा, बायलांकनी आयज women are supposed to be the home ministers at home. Go फक्त जोडून हाडटा. Their work is to get income, but it's a woman who runs the family, and today woman is feeling the pinch. आयज पळोवपाक गेल्यार ना म्हणल्यार सिलिंडर हजाराचेर पावला, तशेंच पेट्रोलाची कितली म्हारगाय जाल्ली आसा, डिझेलाचेर जाल्ली आसा. सादो टमाट घेवपाक गेल्यार बाजारांत खंय तरी 100-120 पावलो आसा. सो येस, आय वूड लायक टू से वी वील बी द वॉयस, वी वील रेज, एंड दिस इज एश्युरन्स टू ईच एंड एवरी महिला. I'm trying to tell you all that yes, we will be there for you all. We will raise issues on your behalf. आणि आयज आम आदमी पार्टी दिल्ली, इफ यू गो टू सी, लॉट ऑफ वुमन, आयज पळोवपाक गेल्यार कितले तरी लाखांनी वुमनान आयज आम आदमी पार्टीचेर एक विश्वास दवरला. आणि सेम इफ यू सीन नाव इन पंजाब, कशे लोकांनी स्पेशली बायलांनी विश्वास दवरिल्लो आसा आम आदमी पार्टीचेर. आतां गुजरातांत जावं कर्नाटकांत जावं सगळे कडेन वचपाक लागला. तशेंच हांगाय पूर्ण विश्वासान सांगता की we will be the voice of people of Goa. जे थोड्या राज्यांनी आम आदमी पार्टी लढता तातूंचे एक गोंय राज्य. ताच्या खातीर हांव आभार मानता आमचे नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल आनी मॅडम आतिशी की तांणी गोंयांक इतलो सपोर्ट केला. कित्याक जेन्ना आनी हे बेगीन जातलें, जेन्ना केजरीवाल मॉडेल गोंयान स्थापन जातलो, आम आदमी पार्टीचो सरकार गोंयान जातलो, तेन्ना आमचे जे स्वप्न आसा, गोंयकाराचे जे आमचे स्वप्न आसा ते फुलफील जातले, ते अशी आमकां आशा आसा. आमकांय आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळूंक जाय, तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळूंक जाय, स्वास्थ्य सेवा बरी मेळूंक जाय, रस्ते, उदक हे सगळें आमकां, लायट सगळें बरें मेळूंक जाय, अशी आमकां एक स्वप्न आसा. तर जशें म्हळें, वी आर व्हेरी थँकफूल टू द नॅशनल लिडरशीप की गोंयांत तांणी बरो फोकस दवरला आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की गोंयकार बेगीनच्या बेगीन गोंयांनी केजरीवाल मॉडेल स्थापन करतले. त्या सारक्या सामान्य मनशाचेर पार्टीचो गोंयचो चीफ स्पोक्स पर्सन ही जबाबदारी दिल्या म्हणून हांव
मॅडम अतिशी अरविंद बाब केजरीवाल आणि नवनिर्वाचित जे प्रेसिडेंट आसा जाका एक विजन आसा गोंया बद्दल ॲडवोकेट अमित बाब पालेकर हाच्या फुडारपणा खाला आमी सगळे काम करतले. आमी सामान्याचो आवाज, आमी आम आदमीचे आम आदमी आमी, आनी आमचो जेन्ना आवाज वाडटा तेद्या वेळार कला अकादमीक मागीर दाखोवची पडटा. सो हो ऑलरेडी आमी आवाज केला आनी आमच्या आवाजाक भिता. सो प्रत्येक गजाल जी सामान्य मनीस उलोवपाक सोदिना त्या सामान्य मनशाचो आवाज आमी जातले. आनी जो सातत्यान अरविंद बाब केजरीवालान करप्शनाच्या मुद्द्याचेर सुद्दां येदे व्हडलें रणकंदन केलें आनी काबार करपाचो प्रयत्न केलो करप्शन, हेच अशाच पद्दतीचे ताज्या फुडारपणा खाला आमी गोंयान नवें आमचें सरकार स्थापन जातली पूर्ण खात्री आसा. कारण अमित बाबा सारको जेन्ना प्रेसिडेंट फावो जाता, अतिशी मॅडमाचें मार्गदर्शन मेळटा आनी अरविंद बाब केजरीवालाचो आशिर्वाद आसा तेन्ना आमी भिना. आमचे कडेन एक्सपिरियन्स लिडर आसा आनी आमचे कडेन वाघा सारक्यो वाघिणी आसा महिलांचे प्रश्न घेवपा खातीर. सो आमचो आवाज आमी बुलंद करतले आनी गोंया खातीर सातत्यान काम करतले.